Page number 13, A26. Sogli ami ektai sauya, sogli ami lagi sorya, donya deva wakaluya, anodanso takasoya, taranatu korop donya. Jivitatu sorudonya amka burgya tu vardakoy tuja rajan vorun pavoy. जसो जेजू मरून जिवाक आयलो उठून तशें बावाड धरून ताचेर विस्वास ठेवून जीं कोण गेल्यांत मरून तांकां आत्म्यान भरून जिवाक हाडटा परतून देव बाप दया करून. आदांव पापा सोवें जशीं मरतात सगळीं तशीं क्रिस्तां सोवें जातात सोमेस जिवीं. तांकां कुपां व्हरतात उबारून उंच उंच सर्गी जेजू बरी वेतात जिवंक निरोंतोरी. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी सोमेस मेलेल्या भावार्थ्यांचो उगडास कोत्ता. तुमची खासगी मागणी इंतेसां आसात ती सगळीं मनांत धरात आनी ह्या मिसाचें जें खीर इंतेसां आसात ती सगळीं मनांत धरून ह्या मिसान आतां भक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, कालूच आमी सगल्या सोंतां भक्तांचो उगडास केल्लो आसा. आयज आमी सगळीं जीं आमचीं भाव भयणी मेलिल्लीं आसात तांचो उगडास कोत्ता. हें कशें घडलें पळयात. 998 वर्सां ओदिल्यो म्हणून एक फुडारी एके संस्थेचो क्लुनी म्हणटा पळय ते मोटवाचो तो अधिकारी आसलो. ताणें तें सुरू केलें मेलेल्या पासत मागच्याक आनी ताचो उदाहरण घेवन आख्खें युरोप आनी मागीर लातीन अमेरिका ताणें ही पद्दत पत्करली. 13व्या शेंकड्यांत म्हणून हितून हें ओदिकूय आख्खे इगोर्ज मातयेक घडोवन आयलें. ते मेरेन सावन मेलेल्या पासत मागूंक लागली. कित्याक लागून पळयात, जेन्ना आमी संवसारांत आसता तेन्ना आमी पातक केलें तर म्हणजे देवा बरोबर आमी आमचें जिवीत सारूंक ना जाल्यार आमच्यान कोमसाराक वचोन आमची पातकां भोगसून परतून स्टार्ट करूंक जाता. पूण मेली म्हणटोच तशें जायना. ताका लागून आमी तांचे पासत मागता आनी आमी जर तांचे पासत मागलें जाल्यार तांकां पातकांतली सुटका मेळटा. हाका लागून आमी मिसां दिता आनी आमच्या मदें ही परंपरा आसा. तर आयच्या दिसा आमी तर इगोर्जेन वचोन मीस भेटयत आनी साक्रामेंत घेत आनी पाप सायबाच्या इंतेसां पासत मागत जाल्यार तांकां आनी आमकांय सगळें बरेंपण फावो जातलें अशें म्हणून पाप सायबान येवजिलें. तर पाप सायब बेनेडिक्ट 15वो ताणें आगोस्ताच्या 10वेर 1915 मध्ये ताणें कितें केलें जाणें, पाद्रींनी 3 मेसां भुटूंक जाय जातात म्हणूंक लागलो. पयलें म्हणजे सगळ्या प्रत्येकाच्या इंतेसां पासत, मेलेल्यां पासत आनी पापसायबाच्या इंतेसां पासत. हे भाशेन आमी आमच्या मेलेल्यां पासत मागता. तर तुमी तुमची सगळीं मेलिल्लीं आसात तांकांय सगळ्या जाणांक तुमच्या मनांत हाडात
आनी तांचे पासत आमी मागताना आमी तांचे वतीन आनी आमचे पासत देवाचें बोगसणें मागया. सगळीं जाणां हात जोडून काळजान थावन म्हणया, हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुदारसांक वार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोर दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. ओ मोर देवा आमच्या बापा, दोयेन आमची मागणी आयक. मेलेल्यांतलो जिवन जाल्ल्या तुज्या पुताचेर आमकां सात्या बावाडताक आयच्या दिसा तूं नवें बोळ दिताय. तशेंच आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी आमकांय तूं पुनर्जिवणपण कोत्तलोय म्हूण आमकां सातो बोरवासो अदीक थीर कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आतां चित दिवन आयकुया. जोबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जोबान म्हणलें, कोण म्हाका म्हजी उतरां बरोवंक दवरूंक दीत. लोकांच्या विण्यांनी आनी चिरांनी सासणांक उरतात तशीं ती कोडपान कांतूंक कोण म्हाका दीत. म्हजो होक राखपी सोरवंडार जिवो आसा आनी शेवटाक तो पृथ्वी वयर उबो रावतलो हें हांव जाणो. हांव नव्यान जिवंत जाल्या उपरांत तो म्हाका आपणा लागीं बसयतलो आनी म्हजे कुडीन हांव देवाक पळयतलो. हांव ताका पळयतलो, तो म्हजे वाटेन आसतलो. हेंच म्हजे दोळे ताका पळयतले, दुसऱ्यांक न्हय, ताकाच ते देखतले. म्हजे भितर म्हजो जीव विरून वेता, खोल म्हज्या काळजान रिगला हो बोरवासो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उतराक आमचो जबाब. तुका म्हजो आत्मो उबारता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. जबाब. तुका म्हजो आत्मो उबारता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळाचो मोग मनांत दवर. तुज्या बळेपणा खातीर सर्वेस्परा माये मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब. तुका म्हजो आत्मो उबारता सर्वेस्परा म्हज्या देवा.
म्हजे काळजाच्या हुस्के होलू कोर, म्हज्या तळमळ्यांतलो म्हाका निवार. म्हज्या आटेविटीचेर दिश्ट घाल, म्हजे कोश्ट पळय आनी सगलीं म्हजीं पातकां बोगोस. जबाब: तुका म्हजो आत्मो उबारता सर्वेस्परा, म्हज्या देवा. म्हजो जीव सांबाळ, तांच्या चपक्यांतल्या म्हाका निवार. तुका शरणा येता, म्हजो विस्वास निर्फळ जावंक दिनाका. नेणटुवाय आनी प्रमाणीकपण म्हाका सांबाळूं, कित्याक हांव सर्वेस्परा तुजेरूच पातयेवन आसा. जबाब: तुका म्हजो आत्मो उबारता सर्वेस्परा, म्हज्या देवा. बागेवन पावलून तेसालोनिकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, बोरवासो नासलोला येरा मनशा पोरी तुमी कोणती बरीत जायना जावंक मरणाची न्हीद न्हिदल्यान तांचे विशीं सोत ते तुमी जाणो जाल्ली म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी तर सोत मानता. तेच परी जेजूचेर बावात दवरून मेल्यान तांकां देव तांचे बरोबर पोत्तून हाडटलो. सोम्याचे शिकवणेंतलें आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें: सोमी येता तेन्ना जिवी उत्तोल्या तीं मेल्यान तांचे आदीन वेचिना. तर हुकूम परगट्टल्या महादेवदूताचो ताळो गाजतलो आनी देवाचो कर्णो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण खाशा स्वर्गावेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर बावार दवरून मेल्यान तीं पयलीं पुनर्जीवन जातलीं. त्या उपरांत आमकां तेन्ना पर्यान जिवी उत्तल्यांक क्रिस्ताक अंतराळ मेलचे खातीर ताजे बरोबर कुपांचेर उखलून वतले. अशीं आमी सदांकाळ सोम्या बरोबर आसतल्या. देखून हीं उतरां मनान दवरून एकामेकाक बुजवण दियात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या धोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुर्ल्यांक उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. वय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच कोणा बगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच कोणा बगोर एकलोच पूत आनी ज्या मनशाक पूत आपले खोशेन बाप दाखोयच तोच. सगळीं तुमी कोश्ट कोत्तात आनी ओज्याच्या बारा खाला आसात तीं म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलों. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें.
तर म्हजें जूं सोंपें आनी ओळू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Wakani tuka Krista. आमी सगलीं जेजूक एकवटोन जियेता. थोडीं जाणां आमी हे भाशेन खास जियेता, थोडीं जाणां फकत चिंतनांनी तो उगडास कोत्ता पूण जिवितांत तें दाखयना, आनी बाकीचीं बिलकूल समजत ना. म्हणटोच जीं समजनात तीं आपणाक जाय पळय तशीं जियेतात. पूण तीं क्रिस्तांवां जेजूच्या एकवटान नासलोलीं. आतां असलीं तर मेलीं जाल्यार मागीर कितें जाता, अरे सट करून मेल्या उपरांत मागीर तांकां सगळें दिश्टी पडोंक लागता. पूण आतां कांय करूंक जायना. ह्या कारणाक लागून इगर्ज मातयेन आमकां आयज वाचपाक सांगता ते प्रमाणे तांचे पासत मागोंक जाता. तांच्यान कांय करूंक जायना. आतां थोडीं जाणां म्हणनाय तूं मेल्ल्यांक मागणी कोत्तात, मिसां दितात आनी हे भाशेन तांचो उगडास कोत्तात. बाकीचीं तीं गेलीं कोणूच तांचो उगडास करिना. म्हणटोच इगोर्ज मात आयज त्या सगळ्यां पासत मागतात. जीं कोण चिंतनांनी दोत्तात पूण आपल्या जिवितांत दाखयना, तांकां कितें जाता, केन्नाय केन्नाय सट करून हें समजोंक लागता. आनी तेन्ना तीं पिराचीत कोत्तात, दूख भोगतात, आनी देवाचे गोठायेन हो जो मार्ग जेजूचो आसा तो तीं पत्करूंक लागता ताचेच गोठायेन, आनी ते भाशेन जिवंक लागतात. आनी हे भाशेन जियेलीं की ना वयर सकयल जाता म्हणनाय. केन्नाय उगडास उरना, केन्नाय उगडास उरता. तांचे पासत तीं मेलीं तर आमी मागूंक जाय. थोड्यो वस्तू ताणें बऱ्यो केल्ल्यो आसा, बाकीच्यो वस्तू सारक्यो करूंक ना, तर हांचे पासत आमी मागया. आतां बाकीचीं जीं कोण आसात ल्हान सानूच वो मागीर पातकी जिवीत जियेल्या उपरांत तांकां कळोन येता ना हे भाशेन आनी फुडें आमी जिवंक फावना. तीं मनशां मागण्याची, तीं पिराचीत करपाची, आनी आपल्याच पासत न्हय सगळ्यां दुसऱ्यां पासत. तीं आपल्या पासत आतां जियेनात. हीं खरीं संवसारांत आसलेलीं भोगतां काल तांचो उगडास केलोलो आसा. पूण आयज आमी ही पळय मोदेकात आसा, केन्ना केन्ना वयर सकयल जाता, तितल्याय पासत आमी मागता. कित्याक सगल्योच वस्तू सगळ्यां कडेन म्हणनाय तूं नीट करूंक जावंक ना. पूण आमी करिनात त्यो नीट, देवूच करता. पूण हें करपाक सहकार दिवंक ना ताणें. त्या कारणाक लागून हें अशें जालेलें आहा. आयज आमी तांचे पासत मागता. पळय ह्या तिसऱ्या वाचपान जेजूचे म्हणणे प्रमाणे आमी आयकलां की पापान ह्यो सगल्यो वस्तू कोणाक दाखयल्या? जीं कोण शाणीं आहात तांकां न्हय. कित्याक ही पळय शाणीं आहात ती समजता की आपली वस्तू की हें सगळें शाणेपण आहा म्हणून. ना, एक देणें देवान दिलेलें आसा, आनी तें तर आमी देवाक दिवन तें वापरिना जाल्यार ताचो पूर्णपणे मोल आमकां कळना, आनी ताची वाडूय जायना. जाणार आमी, पूण कसलो फायदो तो? जाणारांक आपल्याक जाय पळय तशें तें आपलें गिन्यान वापरतात, आनी खूब पाटी तें बरें पासत न्हय. बरें पासत पूण ती मागीर गोरवान बसतात आनी बाकी सगळें जाता, कोण नाटकां येता, अशें जाता. पूण जीं कोण खालतीं आसात तांकां देव सगळें दाखयता. आनी खालती काय म्हणचे कितें, एका भुरग्या भाशेन ताणें आमकां दाखयल्लें आसा. एक भुरगें सदांच नवें जिवीत जियेता. पूण मातशें वाडलें म्हणटच मागीर तें बदलता. पूण असलो मनोभव आमच्या मदें आसूंक जाय. दुसरें म्हणजे जेन्ना आमी उक्तेपणान जेजूक आमी पत्करता तेन्ना जेजू आमकां मागण्यांतल्यान सगळें दाखयता, आनी त्या प्रमाणे करपाकूय तो आमकां मदत करता. पूण आमी ताका सहकार करच्याक सगळो गोत तेंको दिवंक जाय. ताका लागून तो कितें म्हणटा, म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक ओळू म्हजें ओजें. आनी तुमी तर कोश्ट करतात, म्हजे शियात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. तर म्हजे बरोबर तुमी वावरूंक लागले की ना, जोताक
पाडेल बांदले की ना आतां आमी म्हणना हितून पळयना तितलीं जोतां पूण थोडीं आहात पूण हो पाडो पळय आमचे बरोबर चलता तो जावन आसा एकदम दिपाड आनी घोट आनी तो आमकां आपल्या हुस्तार व्हरता आमी फकत ताचे बरोबर चलता अशें जावंक लागता ताका लागून तो म्हणटा म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक व्हडलें म्हजें अजें भयणीनो आनी भावनो आमचें जिवीत कशे भाशेन आमी जियेता तर ह्या फुडें कशे भाशेन आमी जियोया तुमीच हो निर्णय घेयात तो तुमकां तर जेजू बरोबर जियोंक जाय एकदम सोंपें सुस्कारा काजीर जायात सुस्कार आमी सगळो गोत घेत आसा पूण जितली आमी दिसाची ताका एकवटून रावता जेजूक सुस्कारा उदेशी जाल्यार रातची आमी नकळो पूण आमचें अंतस्करण ताका जागृत जावन आख्खी रातभर ताचे बरोबर सारूंक लागतलें आनी हे भाशेन आमी अदीक आनी अदीक ताच्या पवित्रपणान भरोन संवसारांतूच आसतना स्वर्गार कशीं जियेतल्या आनी हो बोरवासो आमी घट धरया हे भाशेन रातची 5 मिनट सकाळची 5 मिनट तर आमी सारीत सोंपेपणी हें सगळें घडोवंक लागतलें आतां थोडो वेळ आमी प्रॅक्टीस करया सगळीं जाणां हात जोडून हुंटयेन दवरया दोळे बंद करया पाट स्ट्रेट दवरया प्रत्येक सुस्कारांत पांयाची बोटां आसा थिंसोच थान तकले मेरेन जेजून आमी बरोवन येता सुस्कारान बरोवन येता खरी पूण सुस्काराक लागून आमी जिवी आसा तर कुडींत मनांत ओतम्यान सगळ्या सांद्यांनी कितें आहा पळय तितलें जेजून गच बरोवन येता सगळें ताचें सवें आसा म्हणटोच तें सगळें भितरलें आहा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडया सुस्कार काबार जायत पर्यंत आमी जेजूचें नांव उच्चारीत रावया जेजू 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 हे भाशेन केलें की ना सगळें भितर आहा तितलें ताच्या नांवान भायर सरता ताचें दवरलें म्हणटच तो तें नितळ निर्मळ करता आनी आपलें बरेंपण दुसऱ्या सुस्कारान आमचे कुडीन मनांत ओतम्यान भरता आनी जे जागी आतां रिकामे जालेले आसात आदलें गेलेलें आसा आतां सगळें नवें थंयसर भरोन येता आनी हे परी आमी नवीं जावंक लागता जशे भाशेन आमी पिंतारता तेन्ना कितें करता मातशें घासता आनी मागीर ताचेर पेंट लायता तेच प्रमाणे आमचें भितरलें अंतस्करण नितळ निर्मळ जेजून बरोवन येता जेजू आमचें सवें आसा खरो तो अदीक आमचें सवें उजवाडावंक लागता परजळूंक लागता आमच्या उतरांनी कन्यांनी आनी चालींतल्यान हें सगळ्या जाणांक दिसोंक लागता आनी आमी खरें जिवीत आमचें भाग्यवंत सांतांचें जिवंक लागता कित्याक जेजूक लागून हें भाग आमकां सगल्यांक मेळ्ळेलें आसा पूण ते भाशेन जिवच्याक आमी हें मागणें केलेलें आसा ह्या वेळार आतां आमी उबी रावन आमचो भावार्थ उच्चारुया हातून खोलावया आनी मागीर आमी देवाक सगळी आमची मागणी उबारुया सोतमानता देवाक सोरपोदेदार बाबा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यान तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी संभावलो आंकवार मारयेंतान जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थान जिवे आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोतमानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठार पातकांचें मोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन आमचो विस्वास वाडोवन आपल्याचेर बावाड दवरूंक आमकां पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचो उलो ताच्या उतराक पाळो दिवन ताचे वरवीं बापाशी आमची मागणी घालुया आमच्या पाप सायबान बिस्पांनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी संकोश्टा वेळार आनी तांच्या वावराचेर लोक टिका करतात तेन्ना आपलो भावार्थ अखंड करूंक उपाय घेतल्या पुरो आनी ह्या वरवीं आपले पोरजेक बरी देख
दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दया बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, मेलेल्यांची काकूट कर. पिडे खातीर संस्थांनी निराशीपणाक सुवात दिना जावंक, पूण जेजू समाधान करूंक आपयता तेन्ना ताचे विणे खरें जिवीत ना म्हूण सोदांच उगडास दवरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दया बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, मेल्ल्याची काकूट कर. आपल्या आपुरबायेच्या बावा भयणीच्या मरणाक लागून जायतीं आमचीं भाव भयणां रुदोन करतात. थोड्यांक दीस, म्हयने, वर्सां चल्ल्यांत, तरी तीं त्या मरणाच्या सोता कडेन समाधान जायनात. तांणी पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूचेर विस्वास दवरून काळजी घेतल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दया बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, मेल्ल्याची काकूट कर. जायते दोतोर आनी नर्सी पिडेस्थां खातीर वावुरतात. तांणी उर्बेन वावरून पिडेस्थांक आपली उर्बा दिल्या पुरो म्हूण, आनी जेन्ना कांयच उपाय मेळना दिसता तेन्ना देवाचेर आपलो विस्वास दवरून पिडेवंतांक आपले निमाणे दीस शांतीन काडूंक आदार दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दया बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, मेल्ल्याची काकूट कर. आमचे फिरगोजेच्या मेलोल्यांक आपल्या चुकींची माफी मेळूंक सासणाचें सूख देवान फावो केल्या पुरो म्हूण मागुया. दया बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, मेल्ल्याची काकूट कर. आमची खाजगी मागणी इंतेसांवा देवा मुखार आतां मांडया. दया बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. भोव मोगाळ बापा, आमच्या पातकांक लागून फाव जाल्ल्या मरणाचेर जैत व्हरूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक खुर्सार मरूंक धाडलोय आनी ताचे पुनर्जिवणपणांत आमकां भाग दिलें. ह्या तुज्या पुताचेर आमी विस्वास दवरून ही मागणी केल्यान ती तूं आयक. त्याच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सोरपोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे काल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक
फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागोवंक आमी तुजे सरशी येता हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सिन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. Page number 31, C7. Bapa, kakutin boleh, Isor pun osmanon ke, bawam ka ani belia, sawas sky di melodia, ikas tuka betoita, ani he pradon korta, tushikon walay devoy, samestang sargar pavoy, ikas tuka betoita, ani he pradon korta, tushikon walay devoy, samestang sargar pavoy. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपुदिदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आन्याके पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. भोव कणवळ्या बापा आमचे पासत जेजू खुर्सार मेलो आनी पुनर्जीवन जालो ह्या आपले अगणीत मोगाचें समर्पण तो आतां हे वेदीचेर नव्यान कोत्ता तातूंत आमी तुका भक्तीन एकवट्टा आनी आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक ताच्या वैभवांत दोयेन घे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमची सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पुदेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर्व कालयेन सोर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सगलीं आमी मोरना जावच्याक जेजू आपूण एकलो मोरूंक कबूल जालो तुजेच खातीर सासणांक आमी समेस जिवच्याक ताणें एकल्यानूच आपलो जीव दिलो देखून देवदूतांच्या दोलबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Sarves vorace
बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी होंडो खाता आनी एकाशींतले पियेतो. तितले पावटी तो वैभवान येसोर आमी तुजे मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी वो जिविताचो उणो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. ह्या वेळार सगल्या आमच्या भावा भयणी पासत मागया जी आमची मेलिल्लीं आसात. तांकां तुजे इश्टागुतीन सगल्या जाणांक एकठांय कर. आमा सोमेस्तां पासत आमी मागता. आंखवार मारये देवाची माये सांगाती बागयोन दोरम दुतान सवकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, जेजूचो आमचे सोबे आसा तो सगले रचने बरोबर आसा. ताका जितली आमी एकवटून रावता तितली ताचे सोबें सगले रचनेक आमी एकवटता. हे मागणें जेजू आमचे सोबें म्हणटा. आनी तो आमचे सोबेंच न्हय, सगले रचने बरोबर म्हणटा. आमी तो ताचे बरोबर म्हणत आमी सगले रचने बरोबर म्हणटले हांव. आनी हे परी जीं कोण आमकां बरें करतात, जीं कोण आमकां बरें करिनात तितल्यांकूय आमच्या काळजांत दवरया. जांकां कोणूच मागपाक ना, चड करून आमचीं भाव भयणां जीं मेलिल्लीं आसात, क्रिस्तांव आसलेलीं बरे भशेन जिवंक ना ह्या संवसारांत, तांचे पासत आमी मागया. आनी सगळीं जाणां जेजूच्या एकवटान पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान म्हणया, आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा, सोर्व वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उस्टेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी चोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासनाच्या सासनांक. सुम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धोरूम दुतांक म्हणलें, आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे परवणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी फकत ओत्मीकपणेन शेवंक जाता, कित्याक हे मारेखात दीस आमचेर आयलेले आसात. पूण ओत्मीकपणान तो खरेपणी आमच्या काळजांत येतलोच, कित्याक तो ताचें उतर पाळटा आनी तो आमचे बरोबर येवन आमकां घोटाय दिता. तर हें मागणें म्हणून ताका आमी आमच्या काळजांत स्विकारया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या काळजांत घेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Page number 63, D30. Moje masu koreka zakun pole ya gorsa kazak tumcha lalyatan bagoyan moja roktan kazak tumcha मागुया. सर्वेस्वरा आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या मरणा आनी पुनरुज्जीवनपणाचो संस्कार आमी आतां समोरला. ताचे वरवीं आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक सासणाचो उजवाड आनी शांती भोगूंक तुज्या गोपान घे म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, सगलीं जीं आमचीं मेलिल्लीं आसात तांचे पासत आमी मागलेले आसा. तर आमच्यान
शिमितिरीनूय वचोंक ह्या दिसांनी जायना, आमच्यान मिसाकूय येवंक जायना. पूण आमकां ही संदी आसा ह्या वेळार मिसान आमच्यान भाग घेवंक जाता, हिंचरूय रावन घरा रावन आनी भोक्तीपणी भाग घेतलो म्हणटोच सगळीं आमकां देणी मेळटात. कुमसार करूंक जायना खरें, पूण ह्या वेळार काळजान जेजू आमचे सगळें जियेता न्हय, ताका आमची पातकां कबूल करुया आनी ताका सांगया. आनी जेन्ना आमकां वेळ मेळटलोच तेन्ना आमी कुमसाराक वचोन सगळीं आमची पातकां पोत्तून कबूल करून तातूंतली आमकां मेकळेपण मेळच्याक आमी कुमसाराक या. पूण आतां भाग्यवन फ्रांसिसेवरा कडेन मागया आमकांय ताचे उद्देशी आनी आमच्या मेल्ल्यांकूय बरेपण फावो जावच्याक. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगे लोय आमचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन देशांत ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. वचून याद, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. पेज नंबर 259, V14. Jezuचेर विस्वास ठेवता ती सगळीं सदां काळ जिवीन, सदां काळ बागी. जेजुचेर विस्वास ठेवता ती सगळीं सदां काळ जिवीन, सदां काळ बागी. तुजो भाव मेला तो जिवोच आसा, तुजी भयण मेल्या ती जिवीत आसा. जेजुच्या